गोंयचे जे उपमुख्यमंत्री आसात बाब फ्रांसीस डिसोजा हांकां आमी एक 27 पॉयंट घालून GMCन जे इरेग्युलरिटीज आसात, भानगड्यो आसात, हाजे आमी एक रिपोर्ट सबमीट केल्लो. आनी ताज्या नंतर तुमचे कडेन तो ऑन रिकॉर्ड आसा मिडिया कडेन प्रेस कॉन्फरन्साक की आमी कितें दाखोवन दिला तातूंत तथ्य आसा म्हणून ND अगरवालाचें जे कमिशन आहा हें आमी अपॉयंट करतात म्हणून. आतां रिपोर्ट सबमीट करून जर 4 आठवडे जाले आनी सरकार हाजेर अजिबात सिरियस ना, हें अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा. कारण आतां पयर कळून आयला की मेडिकल सुप्रिटेंडंट चेंज जाला म्हणून, जी आमची एक मागणी आशिल्ली. आतां पयरूच कळ्ळां म्हाका की चेंज जाला आनी कोण तरी एकट्याक नवो सावियो कोण तरी म्हणून एकटो अपॉयंट केला म्हणून. पूण आजून थंय सुदारणा जायनात. कदाचित एक 2-4% जाले आसत म्हणल्यार चेंज करपा MS बी हे, कारण थंय एडमिनिस्ट्रेटर जो नेमिल्लो आसा आमचो डिमांड आशिल्लो तो मागणी मान्य जाल्ली. पूण आतां जर तुमी पळयशात ब्रेस्ट स्क्रिनींग कॅन्सरा खातीर जी गाडयो केल्ल्यो व्हडल्यो ती आजून हॉस्पिटलच्या भायर करोड जातात. जी गाडी गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून लोकां खातीर कॅन्सर स्क्रिनींग करताली ती आज यूज जायना, ती काडून कोनशाक मारिल्ली आसा. 108 तुमी जर कॉम्प्लेक्सान भितर वचशात, GMCन भितर गेले की राजीव गांधीच्या कॉम्प्लेक्स कडेन वता थंय 10-12 गाडयो करोड जावपाक लागिल्ल्यो आसात. सो एकंदरीत तुमी पळयल्यार आरोग्य दृश्टीन सरकार अजिबात सिरियस ना. ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज सगळ्यांक एक करूंक आमी ऑन वन प्लॅटफॉर्म हाडपाचो आमी प्रयत्न चालू आहा. एक्सेप्ट काही माती फिरू पक्ष जे आयल्यात दिल्लीच्यान थोडे तांकां सोडून. Yes, our senior leaders are in touch with their senior leaders because we are here to do some serious business. कारण हांगा आमी टायमपासाक येवना, हांगा भारतीय जनता पार्टी घरात हाडपाचो हेतू आहा, एकूच हेतू. आनी भारतीय जनता पार्टी will try to see that allies don't happen because they can win at only one cost, that is by dividing the opposition, which Goa forward will not allow to happen. मेंटरान म्हणला की 15 ते 16 सीट मागतले पूण नेगोशिएबल आसा म्हणून. ताणें पयर विजयान स्वता प्रेसाक स्टेटमेंट दिल्लो आसा.